स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन प्रक्रियेखाला आतामेरेन वाटतं 11,85,000 मतदारांमधल्या 10,55,000 म्हळ्यार 96.5% मतदारांचे डिजिटायझेशन पुराय जालां। सुमार 90,000 मतदार हे गैरहजर, बयात, स्थलांतरीत वा बनावट अशें नमूद केलां। 1,787 बनावट मतदार मेळिल्ल्याचे मुख्य वेंचणूक अधिकारी संजय गोयल हांणी म्हायती दिली। तशेंच सुमार 2,20,000 मतदारांची नांवां 2002च्या मतदार वळेरेंत ना। तशेंच उरिल्ल्या 3.5% मतदानाची प्रक्रिया सुरू आसा अशें गोयल हांणी सांगलें। वीस डिसेंबराक जिल्लो पंचायतीची वेंचणूक जातली। तशेंच 22 डिसेंबराक वेंचणुकेचो निकाल जाहीर जावपाची घोशणा राज्य वेंचणूक आयुक्त मिलिंद डिसोजान केली। ह्या फाटभुंयेर भाजपाची पयली उमेदवार वळेरी जाहीर जाल्या। उत्तर गोंयांत भाजपाचे 13 उमेदवार रिंगणात देंवल्यात, जाल्यार दक्षिण गोंयांत भाजपाचे 6 उमेदवारांची नांवां जाहीर करीत वट्टे 19 उमेदवारांच्या नांवांची घोशणा केल्या। सरकारी नोकऱ्यांखातीर लोकांकडल्यान पैसे घेवन आपणे IAS अधिकारी निखिल देसाई आणि उत्तम पार्सेकराक दिल्ल्याचो आरोप कॅश फॉर जॉब स्कॅम प्रकरणातली दुबावीत पुजा नायकान केल्लो। तशें उपरांत निखिल देसाईन आपल्याक कायदेशीर नोटीस धाडल्या अशें आपल्याक सोशल मिडियाच्या माध्यमांतल्यान कळ्ळें। मात ती कायदेशीर नोटीस आपल्याक अजून मेळूंकूच ना। आपणे दिल्ले पैसे परत करात अशी मागणी कितले फावटी तांचे कडेन केली तरी ते दिवपाक तयार ना। त्या खातीर त्या दोगांच्या विरोधात आपूण न्यायालयात वतले। ॲडव्होकेट अमित पालेकार ह्या प्रकरणात आपल्याक कायदेशीर मदत करतले। देखून पालेकारा वांगडा चर्चा करून आपूण फुडली प्रक्रिया सुरवात करतले अशें पुजा नायकान सांगलां। पडोशे 70च्या फारपेटीच्या प्रकरणात वाळपे पोलिसांनी नंदकुमार महादेव आपटेक अटक केली। तशेंच ताणें स्टोर रूमात लिपोवन दवरिल्ले एअर गनूय जप्त केले। हे विशीं पुलिसांनी नंदकुमार आपटेक जाप विचारली तेन्ना ह्या वाठारांत बेकायदेशीर घडणुकांचेर नियंत्रण हाडपा खातीर 2 फावट फारपेट केल्ल्याचे ताणें मान्य केले। ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा। नाकेरी बेतूल पंचायतीचे दामोस्को डिसिल्वा, प्रीतम देऊळकारा सयत थळावा आमदार एल्टन डिकॉस्टा हांणी सागरमाला प्रकल्पाखाला येवपी पोर्टाक खर विरोध केला। 2018 सावन ह्या प्रकल्पाक थळावे विरोध करीत आसा। ह्या प्रकल्पाक लागून पर्यावरणाक व्हड धोको निर्माण जातलो। पारंपारीक नुस्तेमारी तशेंच दर्यांतल्या जिवांचेर गंभीर परिणाम जातलो। देखून थळाव्या लोकांचे हक्क आनी सैमीक संबंदीची राखण करपा खातीर ही झूज चालूच दवरतली अशें तांचें म्हणणें।
सांगेमालातल्या दात्रेम भाटी वाठारात रस्त्याचो प्रश्न उप्र आशिल्लो आसा. फाटली 50 वर्सां जाली ह्या वाठारांतल्या थळावेर रस्तो करपाची मागणी करतात. ज्या वेळार पंचायत ह्या वाठारांत रस्तो करपाचो यत्न करता तेन्ना राना अधिकारी येवन आडयतात अशें थळावे सांगतात. कामरखंड वाठारांतलो सुहास वेळीप हाणें सरकारी नोकरे बरोबर कुळागरांत काम करून वेगवेगळे पीक उत्पन्न केलां. ताच्या कुळागरांत संत्र्यांची झाडां आसात. संत्र्यांच्या झाडांक बरें पीक येता अशें सुहास सांगता. तशेंच केळी, सुपारी, काजू, पणस, मिरयां ह्या सारकिल्ले हेर पीकूय तो घेता. शेती खात्याच्या मजतीन आनीक झाडां लावन संत्र्यांची लागवड वाडोवपाचो हेतू आशिल्ल्याचें सुहास सांगता. कितलींशींच वर्सां जालीं बेतूल दर्यांत आशिल्ले सँडबार नुस्तेमारी करपाक वचपी बोटकारांक सतायता. वर्सान वर्स हांगा नुस्तेमारी करपी बोटी बुडटाच. रातच्या वेळार तर दाट धुके पडिल्ल्यान बोटकारांचेर बरोच ताण येता. आमी आतां ल्हानपणासावन हो त्रास काडटात. साबार फावटी कागाळी करून लेगीत सरकारान अजून मेरेन जाग येना. कितलेशेच आमदार मंत्री लेगीत येवन गेले पूण सगळ्यांक हो प्रश्न तडीक लावपाक अपेस आयिल्ल्यान बोट दर्यांनी खंत उक्तायत सरकारान अजून लक्ष घालून हो प्रश्न तडीक लावपाची मागणी बोटकारांनी केल्या. प्रत्येकाच्या आंगात कळाशी दिश्टी पडटा. काणकोणचो तरणाटो युनिक चारी हातूंतलोच एक. ताचें नांव जशें युनिक तशेंच ताणें युनिक आनी कलात्मक पद्दतीन शेणापासून वस्तू तयार केल्या. गोवा कॉलेज ऑफ आर्ट्स कॉलेजीचे युनिक चारी विद्यार्थी ताणें एक वेगळेच पद्दतीन घरांत रांदचेकुडींत वापरपाक पडपी आयदनां शेणापासून तयार केल्या. ताच्या ह्या वस्तूचें प्रदर्शन केरळ राज्यांत लेगीत जालां खंय. बिर्ला जुवारीनगर वाठारात आशिल्ल्या बेकायदेशीर भंगार अड्ड्याक आयतारा सकाळी उजो लागलो. उजो इतलो भयानक आशिल्लो की उजो पालोवपा खातीर वास्को, पणजे, वेर्णा, गोवा शिपयार्ड आनी एमपीटीच्या उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी उजो नियंत्रणात हाडपाक मसत केली. नेमको उजो कसो लागला हाचें कारण मात अजून स्पश्ट जावंक ना.
आगोंदा खेळा मैदाना लागसार पार्क करून दवरिल्ल्या बशीक शेनवारा राती अचकीत उजो लागलो. थळाव्यांनी बेगोबेग उजो पालोवपी दळाक कैद केले. उजो पालोवपी दळान घडणूक थळार वचून उजो नियंत्रणात हाडलो. मात उज्यान बस लासून काबार जाली. सुदैवान जिवीत हानी टळी. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण ही बस पर्तगाळ भक्तांक घेवन आयिल्ली खंय. तेलंगणाच्या जगतियाल जिल्ह्यातल्या डोंगराळ वाठारात लागिल्ल्या भिरांकूळ उज्यात लासून सुमार 20 परस मायज दुकानांक गोबर जाली. शेनवारा राती हो भयानक उजो लागलो खंय. एका फाटोफाट एक उबी आशिल्ल्या खेळण्यांच्या दुकानाक हो उजो लागत गेलो. सुदैवान कसली जिवीत हानी जावंक ना. मात उजो खूबच भयानक आशिल्लो. उजो पालोवपी दळाक म्हायती मेळटाच तांणी घडणूक थळार येवन उजो नियंत्रणात हाडलो. या सगळ्या दुकानांनी आशिल्ल्या सगळ्या सामानांचो लासोन गोबर जाल्ल्यान विक्रेत्यांचे बरेच प्रमाणात लुकसाण जाल्ले आसा. मात नेमके उजो लागपाक फाटले कारण स्पष्ट जावपाक पावले ना. ह्या घडणुकेचो फुडलो तपास सुरू आसा. दिल्लीच्या द्वारकातल्या इंद्रप्रकाश युनिव्हर्सिटीत अकस्मात ऑडिटोरियमाक उजो लागपाची घडणूक घडली. हो उजो सकाळी 9:15 सुमाराक लागिल्ल्याचे कळ्ळां. मात नेमके उजो लागपा फाटले कारण स्पष्ट जावंक ना. सुदैवान ह्या घडणुकेत खंयच्याच विद्यार्थ्याक दुखापत वा जिवीत हानी जावंक ना. उजो पालोवपी दळान घडणूक थळार पावन उजो नियंत्रणात हाडलो. बंगालच्या खाडीत तयार जाल्ले दितवा चक्रीवादळाक लागून भारतातल्या कर्नाटक, केरळ, तामिळनाडू, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा या 5 राज्यां खातीर उटंगराच्या पावसाचो अलर्ट जारी केल्लो. भारतीय हवामान खात्यान उक्तायल्ल्या अदमासा प्रमाणेच तामिळनाडूत पावसान हजेरी लायली. देखून अजूनय भरपूर पावस पडपाची शक्यताय आशिल्ल्याचे कळटा. मजगतीं अशा परिस्थितीत नुस्तेमारी करपा खातीर दर्यांत वचचें न्हय अशी शिटकावणी नुस्तेकारांक दिल्ली आसा. केरळच्या कन्नूर वाठारांतल्या एका अंडर कन्स्ट्रक्शन इमारतीत एका बायलेच्या मेंदवाचे कवटे तसेच हाडांचो सांपो सापडलो. या कवट्याची तपासणी केल्या उपरांत गायब आशिल्ल्या 73 वर्सां बायलेची आशिल्ल्याची स्पष्ट जाली. या बायले संदर्भात तिचे धुवेन पोलिशेर कागाळ नोंद केली. या प्रकरणात पोलिसांनी दुबावित घोवाक अटक करून ताब्यात घेतला. फुडलो तपास सुरू आसा.
अस्तंत बंगालात 3 प्लास्टिक कंटेनर आणि सुमार 60 ते 70 लाईव्ह सॉकेट बॉम्ब पणसाच्या बागेतली पहिलेच सापडले. मुर्शिदाबाद पोलिसांनी ही कारवाई केली. नेमके हे बॉम्ब खंयसून आयले हाचो सोद घेवप सुरू आसा. सध्या या प्रकरणाचो तपास सीआयडी पोलीस करतात. पार्सलाविषयी बनावट संदेश धाडून पैसे लुटपाचे प्रकार चालू आसात. पार्सलाच्या संदेशापासून लोकांनी सादूर रावचे अशी एडवायझरी पोलिसांनी जारी केल्या. पार्सलाच्या संदेशाक बळी पडून 2 जाणांचे पैसे गेल्यात. हाका लागून सादूरताय बाळगुपाची एडवायझरी पोलिसांनी जारी केल्या. अर्धवट माहितीक लागून तुमचे पार्सल पावप शक्य जायना. ह्या लिंकार क्लिक करून पत्तो धाडात आणि डिलिव्हरी शुल्क फारीक करात असो संदेश मोबायलाचेर येता. कार्डाची माहिती दिल्यार तुमचे पैसे वचपाची भिरांत आसा. हाका लागून असो संदेश आयल्यार 1930 ह्या नंबराचेर पुलिसांक माहिती दिया. अनवळखी लिंक क्लिक करू नाकात. बँकेचे खाते, ओटीपी वा पत्तो धाडू नाकात अशी एडवायझरी पोलिसांनी जारी केल्या. अशा बनावट संदेशाक लागून एके बायलेचे आणि दादल्याचे पैसे बुडल्यात. देखून अशा स्कॅमांपासून सगळ्यांनी सादूर रावचे. गोंय पुलिसांकडल्यान ओनूच्या वरचा गैरव्यवहार करपी 507 वेबसायटी आणि 767 मोबाईल नंबर ब्लॉक केल्यात. हातून 151 सोशल मीडिया अकाउंट आणि 2 मोबाईल ॲपांचो आस्पाव आसा. बनावट पार्सल डिलिव्हरी, ऑनलाईन गुंतवणूक फ्रॉड, सेक्सटॉर्शन आणि डेटिंग ॲप, डिजिटल अरेस्ट, बनावट हॉटेल बुकिंग पोर्टल हांचो हातून आस्पाव आसा. एकाच मे महिन्यात 258 वेबसायटी ब्लॉक केल्यो. हाचे उपरांत जानेवारीत 78 जाल्यार जुनात 72 वेबसायटी ब्लॉक केल्ल्याचें कळटा. दिल्लीच्या क्रायम ब्रँचान केल्ल्या कारवाईत आंतरराज्य सोऱ्याच्या तस्करेच्या रॅकेटीचो पर्दाफाश केलो. या कारवाईत 40 कार्टून भायरच वट्ट 1920 क्वार्टर बेकायदेशीर सोरो जप्त करून 2 दुबावितांक ताब्यात घेतल्यात. तशेंच ह्या तस्करेत वापरात आशिल्लो TSR लेगीत जप्त केला. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण हो सोरो खंय बिहारात सप्लाय करताले. आता घरातल्यान तुमकां तुमच्या आधार कार्डात नोंद जाल्लो मोबाईल नंबर बदलपाक मेळटलो. आधाराचेर नियमन करपी संस्था युनिक आयडेंटिफिकेशन ऑथॉरिटी ऑफ इंडियान नवी डिजिटल सेवा जाहीर केल्या. हाचे वरवीं वापरप्याक OTP आणि फेस ऑथेंटिकेशन वरवीं आधार ॲपाचेर आपलो मोबाईल क्रमांक अपडेट करपाक मेळटलो. पयसुल्ल्या वाठारांनी रावपी लोकांक आणि ज्येष्ठ नागरिकांक ही सेवा सोयीची आसतली. UIDAI प्रमाण मोबाईल नंबर अपडेट करपाची प्रक्रिया सामकी सोपी केल्या. ताका कसलेच कागदपत्र वा भेट दिवपाची गरज ना. कांय मिनिटांनी ही पुराय प्रक्रिया पुराय जातली. सगळ्यात पयलीं वापरप्याक आधार ॲप डावनलोड करचो पडटलो. मागीर वापरप्याक आपलो आधार क्रमांक आणि नवो मोबाईल क्रमांक घालचो पडटलो. OTP व्हेरिफिकेशन जातले जे पोरण्या वा नव्या क्रमांकाचेर धाडटले. ते उपरांत स्मार्टफोन कॅमेरा वापरून फेस ऑथेंटिकेशन पुराय करचे पडटले. 50 रुपया पेमेंट केले उपरांत फॉर्म सबमिट करचो पडटलो. बायोमेट्रिक अपडेटा वांगडा हे फुकट आसतले. अपडेट स्टेटस तपासपा खातीर UIDAI संकेतथळार URN क्रमांकान तपासूंक शकतात.
देशभरातल्या खासगी आणि अभिमत विद्यापीठांचे ऑडिट करपाचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयान दिला। तातूंत न्यायालयान केंद्र सरकार, सगळी राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेश तसेच यूजीसी म्हळ्यारूच विद्यापीठ अनुदान आयोगाक ह्या ऑडिटा उपरांत वैयक्तीक तरेन सय केल्ले प्रतिज्ञापत्र सादर करपाचे आदेश दिले। विद्यापीठांची स्थापना कशी केली, ताचे नियंत्रण कोण करता, तांकां खंयचे तरेचे नियामक परवाने दिल्यात आणि ही विद्यापीठां खऱ्यांनीच नॉट फॉर प्रॉफिट तत्वाचेर चलतात काय कितें ही सगळी माहिती प्रतिज्ञापत्रांत दिवची पडटली। अस्तंत बंगालात ममता सरकार 8 महिन्यांच्या विरोधा उपरांत नवो वक्फ सुधारणा कायदो लागू करपाक तयार जाला। राज्यातले 8063 वक्फ मालमत्तांची माहिती 6 डिसेंबर मेरेन केंद्र सरकाराच्या उमेद वेबसायटीचेर अपलोड करची अशें राज्य सरकारान सगळ्या जिल्लोधिकाऱ्यांक निर्देश दिल्यात। वक्फ सुधारणा कायदो 4 एप्रिलाक संसदेच्या दोनूय सभाघरांनी मंजूर जाल्लो तेन्ना अस्तंत बंगालान तो आपल्या राज्यात लागू करपाक न्हयकार दिल्लो। चणे भाजपाक विखारी ऑरामाइन रसायनाचो उपेग करतात अशें मुखार आयला। ह्या रसायनाचो उपेग चण्यांक आकर्षक रंग दिवपा खातीर करतात खंय हे संबंधी शिवसेना खासदार प्रियंका चतुर्वेदी हांणी केंद्रीय भलायकी मंत्री जे.पी. नड्डा आणि अन्न प्रक्रिया मंत्री चिराग पासवान हांचे कडेन कागाळ केल्या। चणे भाजपाक वापरिल्ली रसायनां धोक्याची आशिल्ल्यान बेगोबेग कारवाय करपाची मागणी केल्या। केंद्रीय मंत्र्यांकडेन केल्ल्या कागाळीतल्या अहवालाचो उल्लेख करून ऑरामाइन हो उद्देगीक रंग असा म्हणला। लेदर आणि कपडे खातीर ताचो उपेग करतात। रंग चड डाग करपा खातीर ताचो उपेग करतात। तेच ऑरामाइन चणे भाजपाक वापरतात। हाका लागून अन्न सुरक्षेच्या नेमांचे उल्लंघन जातात, त्याच बरोबर सगळ्या भारतीयांच्या भलायकेक धोको निर्माण जाता। अन्न सुरक्षितताय आणि मानक कायदो 2006 खाला अन्न पदार्थांत ऑरामाइन वापराचेर बंदी आसा, तरी लेगीत ताचो व्हडा प्रमाणात वापर सुरू आसा। हातूंत कॅन्सर निर्माण करपी पदार्थ असतात अशें संवसारीक भलायकी संघटनेचें मत आसा। देखून लिव्हर, मूत्रपिंड आणि मूत्राशयाच्या कॅन्सराचोय धोको आसा। ऑस्ट्रेलियाचे 62 वर्सां पिरायेचे प्रधानमंत्री अँथनी अल्बानीज हांणी शेनवारा हेडन हिचे कडेन लग्न केले। अल्बानीज हांणी 46 वर्सां पिरायेचे जोडी हेडन हिचे कडेन कॅनबराच्या प्रधानमंत्री कार्यालयात लग्न केले। जोडी हेडन ही आर्थीक सेवा मळार काम करता। ह्या वेळार भारताचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी ट्विट करीत ह्या जोडप्याक परबी भेटत सुखी आणि खुशाल लग्नाची कामना केल्या। युनिव्हर्सिटी कॉलेज लंडनात केल्ल्या संशोधनांतल्यान हवेच्या प्रदूषणा बाबतींतली एक म्हत्वाची गजाल उक्ताडार आयल्या। जर हवेचें प्रदूषण चडूच खर आसलें जाल्यार कितलोय व्यायाम केलो म्हणून सदच्या जिणेंत कसलोच उपेग जावचो ना अशें ह्या अभ्यासांतल्यान स्पश्ट जाल्लें आसा। कॅन्सर वा काळजाचें दुयेंस आशिल्ल्या मदीं व्यायामाचो फायदो दिसून आयलो, पूण धोको टळोवंक नाशिल्ल्याचेंय स्पश्ट जालें। पूण हवेच्या प्रदूषणाक लागून श्वासोश्वासाची दुयेंसांचेर कसलोच उपेग जायना अशें दिसून आयलां।